फुडल्या 2 वर्सांत बाय 2030 च्या पयलीं साधारण 2027 पर्यंत 150 मेगाबिट वीज आमी गोंयांत चालू करतले आनी ताचे श्रेय हांव घेवपाक हेंय सांगता पूण हें आमी करपाचें सुदार केला हांव येवचे पयलीं 19 मेगाबिट वीज आमी तयार करताले आज ती हांवें 67 मेगाबिटाचेर पावयल्या 67 मेगाबिट वीज आज गोंयांत तयार जाता आनी ही ते 2 वर्सांत आमी जेट्यो वयर पावोवपाची हें दवरिल्लें आसा 2030 पर्यंत हे वीज निर्मिती जी आसा गोंयची ती वाडत रावतली आनी ताचेय श्रेय हांव लोकांक दितलो कारण मडकयकार मित्रांनो एक लक्षांत दवरा ह्या ऑफिसां वचचें ना जाल्यार आमच्या कडेन येवचें तुमकां एक फॉर्म दिलो गेलो त्या फॉर्माचेर तुमी सायन करून तो फॉर्म भरलो गेलो आनी तो फॉर्म भरले नंतर तुमकां फुकट संबंद सोलर सिस्टम तुमच्या घरात आमी लावन दितले म्हणजे तुमकां जे बील येता ते फुडल्या 10 वर्सां मेरेन तुमकां बील झिरो येतलें लक्षांत घाला आनी हो जो 80-90,000 1 लाख रुपयाचो खर्च जाता तो सगळो गव्हर्मेंट करता आनी त्या खातीर तुमी मुखार जाले पळय सरपंचाचे नोंद घेवची सरपंचान आसा सरपंचाने नोंद घेवचे फक्त तुमच्या घरातून जाता सुरवात तुम्ही करपाक जाता कारण ही प्रायम मिनिस्टरान स्पेशल स्कीम गरीब लोकां खातीर केल्या आनी आमी ती इम्प्लिमेंट केल्या 10 मेगावॅट पर्यंत आमी संबंद गोंयांत हे फ्री दितले त्या खातीर तुमचे नोंदणी क्रमांक जो आसा तो बेगिनात बेगीन तुमी तो करून घेवचो